संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गीता गान मधुर तुका हरसिता आमचेर तुवें वोतुल्ल्या सर देण्या पासून वर्गां भेटयता दिनवाशी काळजा बापूय मोगाळ तूं आमचो जावून राखताय आमकां सदांच मोगाळ सुखा दुखा दिवन आमकां आदार जाताय आमचो बळवून सांबाळना संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गीता गामद तुका हसिता आमचे तुवें वतल्या सदेण्या पासून वर्गां भेटयता दिनवाशी कर्जा. मिसाची तेसावा अर्गामिस्तितात पाउल एंटनी पिरेरा अर्गामिस्तितात वीणा वीरा क्रास्तानी कुटाम अर्गामिस्तितात प्रिया मस्करेनस अर्गामिस्तितात जेम्स मारिया डिकोस्टा विन्सेंट नाझारेताच्या वर्साच्या उगडासाक मिस्तितात नोरेना अँड कॅरन नाझरेत मुंबई. आज आसऱ्याच्या निवासांक सकाळचे ब्रेकफास्ट देवादीन विन्सेंट नाझारेताच्या पहिल्या वर्साच्या उगडासाक दिला हांचो आमी उपकार बावडटा.
तशेंच आमचे सर गरजां खातीर ह्या मिसा वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. मोगाच्या न्हू एवकरिस्त बलिदानान वांटो घेवंक उर्बेन आमी सांगाता जमल्या. आज आमी सांत आंतोनीक मानकर त्रेदेसिना भक्तीपणाचो 10वो दीस संभ्रमच्या ह्या संदर्भी आयची देवस्तुती देवाच्या उतराचे सळावळ आमची जिवीत मोवाळेन जियोंक आमकां आपोवणे दिता. देवाच्या उतराचे सळावळीन जिवीत जियेली जेजूची आवय आमकां प्रेरण. केदळा आमी आमच्या जिवितान सर्गींच्या त्या आमच्या बापाची कुशी करता. आमी मोरये बरी आमची जिवीत ह्या संवसारी बांदून हाडूंक शकता. आमी हर एकली बापाची भुरगी. बापान उपादेश दिल्यात ते आमी पाळूंक जेजू आमकां शिकयता. आमी बापा बापा उलो केल्यार पावना. बागार आमच्या बापाची कुशी करून आमची जिवीत मोरये बरी देवाच्या उतराचेर बांदून हाडया. मोगाचे न्हू आमी पाताकादान सबार पोटी देवा विरोध जेजू क्रिस्ता विरोध केल्या. ती सर्व गडयो आमी उडासा हाडया. हे पवित्र जेवणांत फावो ते बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची सर्व पातकां आमी वळखून घेवया आनी सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो कन्या सारून सांगता. मनां चिंतून तोंडांत सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें सैती पातकां केल्यान. ओमचो अपराध ओमचो अपराध ओमचो बोड अपराध. ह्या बेगीन सदांच हांव कुवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकुटकर सोम्या काकुटकर क्रिस्ता काकुटकर क्रिस्ता काकुटकर सोम्या काकुटकर सोम्या काकुटकर. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, तूं बावार्थ्याचो उजवाड आनी आत्म्याचो गवळी तुज्या शेळयांक उतरान सोरोंक आनी देखीन सोलोंक भाग्यवन सांत आंतोनीक पवित्र सभेक तुवें दिलोय. ताचे विणवणेन ताणें उतरान शिकयलो तो बावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयलेली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. मनशांच्या आनी देवदूताच्या भासांनी उलयन तरी म्हजे ते मोग ना जायत जाल्यार हांव आवाज करतले वाटले बरी, किणकिणतल्या ताळ्या बरी. प्रावाद करचे देणे म्हाका आसात आनी गुपीत संचीची परिपूर्ण सणवाय म्हाका आसात. वा एका कडेचो पर्वत आनी एक कडेन वचून करचे तितलो बावार्थ म्हाका आसात. तरी म्हजे ते मोग ना जायत जाल्यार हांव कांयच न्ही. आनी म्हजे आस्त बदीक दुर्बळ्यांक पसून म्हाका हांव वांटून दीन आनी म्हजी कूड लेगून
उज्यांत लासूंक हांव ओपून दीन. तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव कांयच म्हाका उपकारना. मोग सस्नीक, मोग दयाळ, मोग मोसर करिना, आपली सुबाडाय उलयना, हंकारान बरना, मोग मर्यादे विणे चलना, स्वंत आदाय सोदिना, रागार जायना, आपकार मनान दवरिना, अन्याय पळोवन संतोष पावना, बगार सत जिखलेले पळोवन संतोष पावता. मोग सगळे सोसून व्हरता, सगळे सतमानता, सगळे बरवसता आनी सगळे सांबाळून व्हरता. देवाचे उतर हे. तुझी दया सर्वेस्परा सदा काल गायनानी वाकणतलो. स्पोरा सदांकाल गायनानी वाकणतलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदा काल वाकणतलो. संततीच्या संतती तुझे विश्वासीपण परगटलो. तुझो मोग ससनाक पळता तो सोतीर केलाय म्हूण हांव जाणा. तुझ्या विश्वासीपणाची बुनयाद सरकार तावन तुवें गाय दवरल्या. तुझी दया सर्वेच पोरा सदांकाल गायनानी वाकणतलो. उत्सवाच्या बापामान अनुभव कसलेली पडजा करीस बागी. तुझ्या मुखामळाचा उजवाडा ती सता सर्वेस पोरा. सदांच तुझ्या नावातय ती आनंद भोगता. तुझ्या नितीवंतपणांत वसतले तांचे शुभमपण. तुझी दया सर्वेस पोरा सदांकाल गायनानी वाकणतलो. Alleluia, 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 Alleluia. Avunsuto jivo vudo sergintam Deulolo. जो कोण होवुंडो खाता तो ससला जियेतलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोबे असो. तुमचे सगळे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. अशें लोकांच्या जम्या लागीं आनीकी तो उलोवन आसतना ताची आवय ताचे भाव थंयसर येवन पावली आनी तांचे लागीं उलोवंकू म्हूण भायर रावली.
तवळ कोण एकल्यानं ताका वचून सांगलें, अळे तुजी आवय तुजे भाव भायर रावल्यांत, तांकां तुजे लागीं उलय जैकय. पूण जेजून आपणाक ही खबर दिल्ल्याक जाप दिवन म्हळें, म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन तो म्हणलो, हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. जो कोण सर्गी आसा त्या म्हज्या बापाची कुशी करता, तसो म्हजो भाव, म्हजी बहीण, म्हजी आवय. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. देवाच्या उतराचे साळवळ जिवीत आमचे मोवाळ ह्या आयच्या विशयाचेर आमी थोडोसो वेळ नियाळ करया. जिवीत आमचे मोवाळ आमी कशें करचें वा त्या प्रकार आमी कशें जियोवचें म्हणलें सवाल आमचे थंय आसा. आनी ह्या सवालाक जवाब एकच जावन आसा आनी ते आमकां आयच्या वाचपांनी आयकूंक मेळटा. तो जावन आसा मोग. केवल मोगा मुखांतर मात्र आमी आमचें जिवीत मोवाळ करयेत. तें मोवाळ करीचे तर पयल्यान पयलें देवाचें उतर आमी समजून घेवचें. केन्ना आमकां देवाच्या उतराची साळवळ देवाच्या उतराचेर नियाळ करता तेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर आसचें मोवाळाय, देवाचें उतर आमकां शिकोवचें मोग आमी समजून घेता. हो सगळो संवसार मनशाकूळ आनी सगळे संगती मोगान चलता म्हळ्यार खंडीत जावं सूख जावचें ना. आमच्या पवित्र पुस्तकांत मोगा विशयांत सबार उल्लेख आसात आनी आमचो पवित्र पुस्तक एक लव लेटर म्हळ्यार सूख जावचें ना. देवान मनशाक बरोवचें मोगाचें पत्र. तशेंच आमकां हेर धर्माच्या लोकां मदें पवित्र पुस्तक आसात आनी त्या सर्व पुस्तकांनी आमकां मोगा विशयांत आयकूंक मेळटा. देवाच्या अपरिमीत बऱ्यापणाक लागून देव हो सगळो संवसार आसा करता आनी त्या मोगाक लागून देव आदाव आनी एवेक रचता, तांचे मदें मोग घालता. आनी मनशा कुळाच्या मोगाक लागून देव आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी धाडटा आनी त्याच मनशाच्या मोगाक लागून जेजू आपणाकच संपूर्ण रितीर कुटसार खाली करता. मोगाचें न्हू गितांतले गीत पुस्तकी मोगा विशयांत सबार उल्लेख करचे आमकां पळोवंक मेळटा. आनी प्रत्येक जावन आयचे पयले वासाप सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांत मोग कसोले, मोग कसोलो जायचे आनी मोगाक कितली शाती आसा, मोग कितले वर्ते म्हणल्यार आमकां समजयता. सांत पावल म्हणटा तुमकां सर्व भासांनी उलोवंक सकत आसूंक पुरो, पूण तुमचे थंय मोग ना तर तुमी आवाज करतल्या वाटले बरी म्हणटा. तुका भावार्थ वर्तो भावार्थ आसूंक पुरो, तुका आसबदीक आसूंक पुरो, तुवें त्याग सॅक्रिफीस करूंक पुरो, तुवें मार्तीर मरोंक पुरो, पूण तुजे थंय मोग ना तर हे खंयच्याकी उपकार ना म्हणटा. हे पवित्र देवाचें उतर आमचें जिवीत मोवाळ करूंक आमकां उलो दिता. आनी आयच्या वांजेलांत जेजून दिवची जबाब जावन आसा, हांगा आसात म्हजी आवय, म्हजी भाव आनी म्हजी बहीण. जो कोण सर्गी आसा त्या बापाची कुशी करता, ते उतर आयकता आनी त्या प्रकार जियेता, ती जावन आसात म्हजी बहीण, म्हजी भाव आनी म्हजी आवय. मोगाचें न्हू कोण देवाच्या उतराक फाळो दिवन जियोंक शकता तांणी मोगाची व्यक्ती जातात. आनी हाका उदाहरण ग्राहम स्टेन हाजी बायल ग्लॅडीस स्टेन हांच्या विशयान तुमी आयकलां आसतलें. ग्राहम स्टेन एकलो देवाचें उतर परगट करचो मिशनरी ऑस्ट्रेलियाचो आनी एकलो धाकटेर. तो ताजे गांव सोडून देवाचें उतर परगटच्या खातीर
देवाच्या उतराच्या साळावळीन हेरांचो मोग करच्या खातीर भारताक तो आयलो. ताणें कोटकारांचो मोग केलो, निर्गतिकांचो मोग केलो आनी सर्व बरें करूनच गेलो केवल देवाच्या उतराच्या साळावळीन. पूण आखरेक ताका भारतांत मर्तीर मारलो, ताका आनी ताच्या दोगा पुतांक. पूण ग्लॅडिस्टीन ती देवाच्या उतराच्या साळावळीन जियेल्ली जाल्ल्यान तिणें तिच्या दुस्मानाचो मोग केलो आनी तिच्या घोवाक आनी भुरग्यांक जिवीची मारलेल्यांक ती बक्षिता. हेच जिवीत, हेच देवाच्या उतराचे साळावळ आमी आमचे कन्न घेवया आनी आमच्या हर एकल्यांचो आमी मोग करूंक, आमचे तशेंच हेरांचो मोग करूंक ह्या संवसारी पेसाडया. आमची सर्व मागणी आतां आमी सोम्या मुखार उबारया. मोगाळा जेजू, आमच्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांचे देखबरीत आनी बगेवंजिनेद्वारे पृथ्वे तुजो उजवाड जावं आनी देवपर्जेक तुज्या उजवाडान चलोवंक तांकां आदार दी म्हूण मागता. जबाब, बापा आमचे मागणे आय. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर कुटुंबांनी शांती समाधान रास करूं आनी मोगाचें वातावरण सदां आसून आमचे मदें माया मोग आनी भावबांदावपणान वाडोवंक आनी आमच्या आत्म्याच्या बरेपणा खातीर सांगाता मेळून वावर करूंक तुज्या कृपेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमची पवित्र सभा एक कुटां म्हणलें समजून एका मनाचे आनी एका काळजाचे जावन एका गवळ्या काळ एक हिंदू जावन जियोंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबाच्या मालगाड्या खातीर आनी सर उतर प्रायस्ता खातीर मागता. तांच्या उतार प्राये तांकां बळबळायकी लाभय. आमचे तान संतोष, तृप्ती, गौरव आनी मोग मेळोसो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी एकामेकाचो गरजो समजून उदार मनाची आनी एका काळजा मनाची जायशे कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा, हांगासर भुरग्यांनी उसारलेली मागणी तूं मानून घे. तशेंच आम्हा सर्वांची प्रत्येक इरादे, आशा, अत्रेक आसात ते सर्व तुज्या पुता जेजू मुखांत्र तूं मानून घे आनी सर्व आमकां लाभय म्हूण ह्या वेळी तुजे लागीं परतून मागता. आमेन. घे सोम्या जीवन मोचे जे म्हाका दिल्लें तुवें ओपून दिता सर्वच मोचे ह्या बोंड्या वायना सभे. घे तूं सोम्या काळीज मोचे कालते बोळे ते तूं कर कांत इताचेर सारके तुजे मोगा तुज्या तूं तें भर. घे सोम्या जीवन मोजे जे म्हाका दिल्लें तुवें ओपून दिता सर्वच मोचे ह्या बोंड्या वायना सभे. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मांडटा तसलें जामून मागात. हांवें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवां सरस्पर मानून घे. सर पदवेदारांनी भोववर्त्या देवा, तुज्या भाग्यवंताच्या उडासाक ह्यो यत्न समर्पून तुजें तर्पण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सर पडोवन तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगांत जियोन ससनाची सडवून जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेच पो तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजा उबारूया. आम्ही ती सर्वेस पोरात उभारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वातय जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सान आंतोनी तुझ्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुझे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. तांचे पुण्यावन जिवीत आमकां दय दिता. ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूता आनी भक्ता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळपारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. उंच सरकी तुका जय. उंच सरकी तुका जय. उंच सरकी तुका जय. उंच सरगी तुका जय. सर्वेस पौराचे नावी येता ताका जय. उंच सरकी तुका जय. उंच सरकी तुका जय. उंच सरकी तुका जय. उंच सरकी तुका जय. बापा, खरंच तू पवित्र, तुझं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली, नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचे हे रगत, पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशा पसत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सुगट परगटुया. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवंतपण आम्ही परगटता. तू
तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आम्ही अद्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तरलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पडजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मरिये देवाच्या माये सांगाती सांजुजे ती सोपती भगियन दमदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदाराची योजना मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना दीर्घेवण म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणलेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवकासाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. तुझ्या रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमची सोव्या आसूं. तुमचे सवय असो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे काढतेले आमची काकुत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दी आमका शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सम्यान तुवें जेपतरी तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली.
काळजांत सोम्या तुगे मोगान तुका स्वागत करता दुर्बळ पिडार काळीज मोचे नंदन जावते तुझ्या मुंड्या रूपार तू काणजावून मोजे आत्मी पोषण जाताय मुंड्या रूपार तू काणजावून मोजे आत्मी पोषण जाताय सेवच्याक तुका पावोना म्हाका पूण म्हाका तूं कृपेन भरताय सेवच्याक तुका पावोना म्हाका पूण म्हाका तूं कृपेन भरताय म्हाका जिवीत जोडून दिवच्या जेजू मनीस जावन आयलोय आत्ता उपरांतले वयर काडच्या पुरीस मोगान तुवें वेगळोय पुण्या रूपार तूं काणजावून मोजे आत्मीक पोषण जाताय पुण्या रूपार तूं काणजावून मोजे आत्मीक पोषण जाताय सेवच्याक तुका पावोना म्हाका पूण म्हाका तूं कृपेन भरताय सेवच्याक तुका पावोना म्हाका पूण म्हाका तूं कृपेन भरताय प्रार्थुया सर्गींच्या बापा भाग्यवान आंतोनीन तुजी आनी तुजे पवित्र सभेची विश्वासीपणान सेवा केल्ल्या खातीर सस्नीक संतोषाचो मुकुट ताका फावो जालो आमी आतां सेवलेल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलून तुजी आनी आमच्या भाऊ भयणीची मोगान साखरी करूंक आनी शेवटी ताज्या सांगाता ससनाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सभे असो सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार जेजूचे नवी असर्या केल्या संतांतोनी वर्त्या भक्ता देवसारांक तुवें धांवडायले पिडेस्तांक तुवें बरें केलें दर्यांक सांकळींक तूं फर्मायता आंधळ्यांक पांगळ्यांक बेऱ्यांक पावताय कितें सांडल्यार दाखोवन दिताय ल्हाना व्हडांक उजोवन धाडताय महिमा सर्गी देवा बापाक महिमा ताच्या एकल्याच पुताक महिमा महिमा पवित्र आत्म्या सदांकाल ससनाच्या ससना
सांत आंतोनीच्या आदारानं आमकां मेळिल्ल्या सर उपकारा खातीर आमी ताका अर्गां पाठोवया. तशेंच आमची वैयक्तीक तेसावां ताचे मुखांत्र जेजू कडेन उसारया. ए वर्त्या सांत आंतोनी, तुज्या मागण्या वरवीं मोर्न सूख अनवरा देवसार आनी सर तराची वशाची पिडा पयस सरता म्हण उगडास कर. तुजे मरिफात पिडेस्तांक भलायकी मेळटा, उसांबळ दर्ये थंड जातात, बंदिवानाच्यो सांखल्यो तुटून पडटात, तोंटे उठोवन चलतात, कुर्डे पळयतात, केप्पे आयकतात, मोने उलयतात, भायर पडलेल्यो वस्तू मेळटात, ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागिल्ले सर्व तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रासरना पयस जातात आनी आमच्या सर्व गरजांक तूं पावताय. सर्व पातयेनी तुजे दवरन तुजी कुमोक आमी मागता. इतल्या व्हड आशेन आमी मागता ते सर्व आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. सांत आंतोनीच्या हातांत जेजू बाळका कडेन 3 मागणी. मोगाळा जेजू, कृपेच्या आनी काकुळतीच्या जरी हांव तुज्या पांयां पडटां आनी तुज्या सांत आंतोनीच्या काळजांत पेटिल्ल्या तुज्या मोगाच्या उज्या मरिफात आनी तुज्या मरणाच्या वडये वेळार कुर्सार तावन तुजे आवयचेर मोवाळ दिश्ट घाल. तिका सांजू हांवचे तबेन दिल्ल्या तुज्या बिरमत भरीत काळजा मरिफात हांव तुजे कडेन परतून मागतां. तुजे काकुळदार दोळे म्हजेर, परती म्हजेर निर्भागी पातक्याचेर. तूं म्हजो देव, तूं म्हजो बाप, ह्या म्हज्या व्हड गरजेंत आनी एकांतान तूं म्हाका पाव. तुजेर हांव पातयेलां, तुजेर म्हजो बरवसो हांवें दवरला. आमेन. बऱ्या जेजू, मोगाळा तारुका भगियनपणाचे जरी तुज्या पांयांक पडटां आनी तुज्या सांत आंतोनीच्या काळजांत पेटिल्ल्या तुज्या मोगाच्या उज्या मरिफात आनी आमचे खातीर तुवें वारयलेल्या तुज्या अमोलीक रक्ता मरिफात तुजे कडेन परतून मागतां. तुजे काकुळटीचे आनी बापय सारक्या मोगाचे दोळे पडटी म्हजेर तुवें कुर्सार मरोन दुस्मनाच्या गुलामपणांतलो सोडयलेल्या निर्भागी पातक्याचेर. ह्या म्हज्या कंतींत आनी बेजारायेन म्हाका बुजय. तुजेर हांव पातयेलां, तुजेर म्हजो बरवसो दवरला. आमेन. दयाळ जेजू, म्हज्या आत्म्याच्या एकच भद्र आश्रया तुज्या पांयांक हांव पडटां आनी तुज्या सांत आंतोनीच्या काळजांत पेटिल्ल्या तुज्या मोगाच्या उज्या मरिफात आनी तुवें बाळशा रुपार ताका दिश्टीक पडोवन ताका बुजोवन आनी पशेवन ताचे थंय दाखयलेल्या मोगा मरिफात हांव तुजे कडेन परतून मागतां. ह्या म्हज्या व्हड गरजेंत आनी बेजारायेंत तूं म्हज्या आत्म्याक देवून सवकासाय म्हाका दी. तुजेर हांव पातयेलां, तुजेर म्हजो बरवसो दवरला. आमेन. निश्कळपणाची कृपा जोडूंक सांत आंतोनी कडेन मागणें. निश्कळपणाच्या धव्या फुलां, दुर्बळकायेच्या उंच देखी, कालतेपणाच्या नीज आश्रया, भाग्यनपणाच्या पडजळीक नेकेत्रा, आनंद बरी सांत आंतोनी, देवपुताक तुज्या हातान घेवन स्वादीक उपकार तुका फावो जालो. तुजे कडेन परतून मागतां. तुज्या पदवेदार आदाराखाल म्हाका कानगे. देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्या पैकी आसर्यांचे देणे विशेश जावन आसा. म्हजेर बिरमत दवर आनी हे म्हजे व्हड गरजेंत म्हाका पाव. सकड 11 मोग म्हज्या काळजांतलो पयस कर. म्हज्या पातकाची करी दूख आनी देवाचो आनी म्हज्या पेल्याचो व्हरतो मोग म्हाका जोड दी. आनी अशें हे जिणेन विश्वासान सोमयाची साखरी हांवें करन तुजे सांगाता ससनाच्या ससनांक हांवें होगोळसूंक ताका बगूंक आनी आनंद दिवंक सर्गाराजान म्हाका पावय. आमेन. सांत आंतोनी आमा पसत विनती कर. प्रार्थुया. सर पदवेदारांनी सदांच जियोनच्या देवा, भाग्यवान आंतोनीक तुवें तुजे परजेक एक व्हरतो प्रसंगदार आनी तिच्या गरजांनी बळवान आदार जावन दिलोय. क्रिस्तांव जिणेची वाट आमी समकताना ताच्या आदारान सर्व अनवरांतले सुटाशे आनी सर्व आमच्या परकवणी आनी तुजी ससाय आमी बगीचे आमकां फावो कर. क्रिस्तांव आमच्या सोम्या मारिफात.
सांतांतोनी वर्ती तुझी देणी आयल्या तुझे लागी भक्तीपणी सांतांतोनी म्हाका कालते पोणी दी आमकां समजोणी भर देण्यानी तू आमकां जाय सर्वांक तू जाय पावच्या त्या सर्गीच्या सुखाक तू आमकां जाय सर्वांक तू जाय पावच्या त्या सर्गीच्या सुखाक मोगाळ पुत्रा सवे ओंकार मोरी आशीर्वाद दिवामकां भगवान क्रिस्ताचे कृपे आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.